अर्थसंकल्पात तरतूद करून लेगीत शेल्टर होमा खातीरच्या अनुदानाची रक्कम आडोवन दवरिल्ल्यान स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेन आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें। आमकां भीक नाका, अर्थसंकल्पात जी तरतूद केल्या ते पयशे आमकां दियात, अशें ह्या संस्थेच्या वांगड्यांचें म्हणणें। आमचे हक्काचे पयशे आमकां मेळ्ळे ना जाल्यार फुडल्या सप्तकात हातान कट्ट्यो घेवन पणजेच्या रस्त्यांचेर भीक मागतले, अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। अर्थसंकल्पात तरतूद केल्ल्या अनुदानाची रक्कम मेळूंक नाशिल्ल्यान स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेन बिरेस्तारा आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें। आमचें काम सामकें ना जाल्यार आमचेर सरळ बंदी घालात, आमकां कांयच फरक पडना। कितले फावट म्हणून पयशे मागपाचे? आमी भीक मागतात काय कितें? आमचे पयशे कित्याक काडून दवरल्यात अशे प्रस्नूय ताणें उपरासल्यात। तुमचे कडेन एक तर शेल्टर होम्स ना, तुमचे वन स्टॉप सेंटर आनी अनाथ आश्रमांची जाल्यार सामकीच वाड लागल्या। फुडल्या 2 दिसां भितर आमकां आमचे पयशे मेळनात जाल्यार पणजेच्या रस्त्यांचेर येवन भीक मागतले, अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। The money is given in the budget, it has to be given to us. When are we going to get it? That we will go and ask the CM. Otherwise by next Monday, Tuesday, we'll have 200 people here and we'll be begging on the street. Today the kurti is only in 3 hands. None of the people have got the kurtis. We will take a parade in Panjim with the kurtis with 200 people and it will be a very bad Honorable CM has called us for a meeting tomorrow. We will place our issues in front of the Honorable CM. DYSP Tushar has been kind enough to get us an appointment, which we will get an appointment. Tomorrow we will meet the CM. We will tell him, we will remind him of whatever was assured to us, and we will tell him that we are unable to carry on beyond 31st May because we don't have the money. So as of now, all the ladies will be sent back. We will also be going. We also don't want to hang around in the heat. हांगा भूर बी चड जाता, थोडे जावन मातशें स्ट्रेस जाला। सो फाल्यां रावतले आमी सीएमाच्या अपॉयंटमेंटाक। सीएमाक आमी सांगतले सगळे कितें आहा ते फॅक्ट्स एंड फिगर्स आमी फॉरवर्ड करतले, बँक स्टेटमेंट घेवन वयतले, ताका दाखयतले आमचे कडेन कितले पयशे उरला ते। आनी नेक्स्ट स्टेप, I am sure that we have faith that because CM has given the money, he will make the orders also get it out to us. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।